नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. 3 सेशनांच्या पॉवरफुल सेलिंगा उपरांत सप्तकाच्या निमाण्या ट्रेडिंग सेशनात बाजारात बायर्सांचो दीस. शुक्रारच्या सेशनात मार्केटात बऱ्यापैकी रिकव्हरी आयली. बाजाराक तेको दिलो भारताच्या दिग्गज कंपन्यांनी. TCS, रिलायन्स, इन्फोसिस, HCL टेक ह्यो कंपन्यो चढल्यो. निफ्टीन परत 19,500 चे लेवल रिक्लेम केल्ल्यान सप्तकाचो निमाणो दीस बुल्सांक थाकाय दिवपी थारलो. निफ्टी आज 19,462 चेर उक्ते जाले. 19,538 मेरेन हाय गेल्ले. 19,436 मेरेन लो आणि 19,517 ची क्लोजिंग दिली. निफ्टी काल 144 पॉइंट पडिल्ले. आज 135 पॉइंट चढले. सेन्सेक्स 65,453 चेर उक्ते जावन 65,721 चेर बंद जाले. 480 पॉइंट वाढले. आजच्या सेशनाचो फोकस थारलो LIC हाऊसिंग फायनान्साचो शेअर. कंपनीचो शेअर कालच्या सेशनात 5% पडिल्लो. मात आज कंपनीन रिझल्ट दिल्या उपरांत कंपनीचो शेअर 9% वयर चढलो. त्या उपरांत झोमॅटोय 10% वयर चढलो. कंपनीन लुकसाणींतल्यान प्रॉफिटात आयिल्ल्याचे आकडे दाखयत सावन शेअर सद्याक नेटान चढपाक लागला. मजगती SBI जनरल इन्शुरन्साचो IPO मार्केटात लिस्ट करपाचो सद्याक विचार ना म्हूण SBIच्या चेअरमॅनान SBIच्या रिझल्टा वेळार सांगले. रिझल्टा उपरांत SBI 2.5% वयर पडलो. ह्या सप्तकात SBIचो शेअर 6% वयर पडला. SBI देशाची सगळ्यांत मोठी सरकारी बँक. बँकेचो रिझल्ट पॉवरफुल आयलो. नेट प्रॉफिट 178% वाढले. 16,884 कोटींचे प्रॉफिट करून लेगीत मार्केटात SBIक वालोर मेळ्ळो ना. शेअर 3% पडलो. निफ्टी इंडेक्सातले आयचे टॉप गेनर्स. सिप्ला सुमार 3.5% चढलो. त्या उपरांत इंडसलँड बँक बरी जंप दिसली. टेक महिंद्रा कंपनी गेनर्सात तिसरे सुवातीर. भारती एअरटेल आणि कोल इंडियाचे शेअर निमाण्या खिणाक चढले. आयच्या टॉप लुजर्सात बरो रिझल्ट दिवन लेगीत पडपी SBI टॉप लुजर थारलो. त्या उपरांत पडपी शेअर्सां मदीं बजाज ऑटो, BPCL, मारुती, NTPC, आयशर मोटर्स आणि पॉवर ग्रीड कंपनीचे शेअर पडले. गोदरेज प्रॉपर्टीचो शेअर फाटले 5 सेशन जाले पडटा. ताच्या फाटल्यान कारण म्हळ्यार कंपनीच्या बॅलन्स शीटात अदर एक्सपेन्सेसात 114 कोटी वेल्यान 385 कोटींचो खर्च वाडला. ताचे कारण गुडगांवच्या प्रॉपर्टीत काय इश्यू तयार जाल्ले. क्लोरायडाक लागून प्रॉपर्टीतले मेटल रस्ट जावपाची भिरांत तांच्या इंटरनल रिपोर्टांत मेळ्ळी. गोदरेज प्रॉपर्टीजान कस्टमर फ्रेंडली भूमिका घेवन आदल्या प्रोजेक्टात विकिल्ले युनिट्स कस्टमरा कडच्यान विकत घेवप वा हेर तरेन तांकां कंपेन्सेट करपाचे थारायले. कन्स्ट्रक्शन सेक्टरात हायवेचे काम करपी दिलीप बिल्डकॉन कंपनी लॉसांतल्यान प्रॉफिटात पावली. ह्या क्वार्टरली रिझल्टात कंपनीन 126 मिलियन्साचे प्रॉफिट दाखयले. शेअर आज 2.5% वयर आणि एका म्हयन्या भितर सुमार 22% चढलो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या सप्तकाच्या नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.